विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। रानटी जनावरां पासून शेती बागायतीची नासधूस तशेंच मनीस हानी ह्या बाबतींत विचार करपाक बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांतल्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी बसका आपयल्ली। ह्या नासधुसीची चवथी मेरेन भरपाई मेळिना तर फुडल्या पावलाक सरकारान तयार रावचें म्हूण शेतकारी उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। शेतकऱ्यांक जेन्ना कळ्ळें की आयज हांगासर मिटींग आहा तेन्ना भरघोस लोकांनी हांगासर येवन आपली उपस्थिती दाखयली आणि जे काळजान जे तळमळ तेंच्या कडेन आशिल्ली ती आयज तेंच्यानी ओपून हांगासर प्रगट करून दाखयल्ली आसा। शेतकऱ्यांनी जे 419 फॉर्म जे भरलेले 419 फॉर्म न्हू हे शेतकऱ्यांनी आवाज केलो की आमचे 3000 फॉर्म आसात आम्ही गव्हर्नमेंटाच्या हेतून आपले जमनी अशें नाव लागलेले आहा त्या कारणान ते कृषी कार्ड दिवंक ना आणि त्याच्या खातीर आम्ही वंचित उरलेले आसा अशें शेतकऱ्यांनी आपलो हांगासर जे मत मांडलेलें आसा। तेन्ना शेतकरी हो इफेक्टेड 419 ना तर 3000 इफेक्टेड आहात म्हणून आज हांगासर जमोन येवन लोकांनी आवाज केल्लो आसा। तेन्ना हे सगळे शेतकरी एक आमचे 70 शेतकरी मंच ह्या बॅनराच्या सकयल येवन एकत्रित रावन आज आम्ही उठाव करचो आयच्यान आम्ही उठाव करचो सुरवात केल्ली आसा। आणि आयज मेरेन जे आम्ही आता जे 419 जे फॉर्म लोकांनी भरलेले आसात तांकां जी नुकसान भरपाई ह्या चवथी मेरेन जर ना दिली जायत जाल्यार पयलो उठाव हो आयज पासून सुरू जातलो आणि तांकां जे नुकसानी जाले आसात ते 419 लोकांनी आमचो फॉर्म जी नुकसानी जे रानटी जनावरांनी केल्यात तांकां चवथी मेरेन सरकारान जर ना घातले जायत जाल्यार नेक्स्ट स्टेप ही इमिजिएट जाल्ली ही समजून घेवपाची शेतकऱ्यांनी गव्हर्नमेंटान। ही मिटींग जी आसा ती येता त्या आयतारा नगरगांव पंचायतीन आपल्या त्या लोकांनी अरेंज केल्ली आसा तेन्ना तेंच्यांनी आतांच हांगासर येवन आमकां आव्हान केलां की तुमचे बी आमकां सपोर्ट दिवन आमी एक मोठो गोंयभर हो अभियान चालू करून आमी एक दबाव हाडया आणि जर ना जालें जायत जाल्यार जशें आमी आपली जी कुवत आसा ती दाखोवपाची आमी हायकोर्टा मेरेन तयारी केल्ली। पहिले सरपंचपेक्षा म्हणजे शेतकऱ्यांक म्हटलेलं बरं पहिले ह्या जी मिटींग आयोजित हांगासर आमच्या पंचायतीन दुसरी मिटींग आयोजिल्ली त्या शेतकऱ्यांचे आनी कोणी करपी आहा तेंचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज खरी गरजेची मिटींग आसा। आयज उदाहरण म्हाजें सांगचें जाल्यार वर्सा 2 ते 3 हजार नाल्ल काडटालो आमचे माडांचे पण अंदू जे म्हाका नाल्ल 500 सुद्दां नाल्ल मेळना खेती अशी लागलेली आसा। दुसरें माकड आमच्या गोंयराडे तितके ना आमकां बाकीची शकरो म्हणटा ती अशी आमकां जी लागलेली आसा आयज सत्यानाश केल्लो आहा आमच्या एग्रीकल्चर आनी आयज आमचे जे आमची नुकसाण भरपाई सुद्दां मागली जाल्यार आमकां मेळना। आयज म्हाका दिसता खूब जाणांची नुकसाण भरपाई मेळपाची आसा। हांव सुद्दां एकदां गेल्लो ऑफिसान बाबा अशी नुकसाण भरपाई आसा ती केन्ना मेळटली ते म्हणटा आमी ऑलरेडी बिलां धाडलेली आसा केन्ना मेळटली सांगपाक शकना म्हणटा ते। तेन्ना शेतकरी जाता आज जो आयोजक ना म्हाजो सरपंच नात्यान प्लस शेतकरी ह्या नात्यान हांव ह्या आमची जी बिरोंडा पंचायत कमिटी सदांच सहकारी आसतलो आनी म्हाज्या पंचायतीन शेतकरी आयज म्हाजी पंचायत शेतकरी पंचायत आसा। आज जे आमचे लोक आसा सगळे शेताचेर डिपेंड आसा।